नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। नव प्रादेशिक पक्ष काढपाचो काँग्रेसीतले असंतुष्टाचो विचार। बाबूश मोन्सेरात म्हणटा विचार चल्ला। विजय सरदेसाय म्हणटा बाबूशाचे खबर ना, गोंयांत विरोधक म्हूण प्रादेशिक पक्ष जाय। श्रीपाद नायकाक केंद्रीय मंत्रीपद मेळचें म्हूण दोन्ही खासदारांक घेवन मुख्यमंत्री पर्रीकार गेलो दिल्ली। बरे खाते मेळचें म्हूण सगळ्यांचे दिल्ली मोदी कडेन लॉबिंग। काँग्रेसीचे सीडब्ल्यूसीच्या बसकेत सोनिया आणि राहुल गांधीचो राजीनाम्याचो प्रस्ताव पर्याय नाशिल्ल्यान समितीन प्रस्ताव न्हयकारलो। पक्षाचे पानिपत वाटले सगळ्याच्या माथ्यार। तरुण तेजपाल 3 सप्तकां खातीर जेलींतल्यान सुटलो। आवय भायर पडिल्ल्यान निमणे संस्कार करूंक सुप्रीम कोर्टान दिलो 3 सप्तकांचो जामीन, मात अग्नी दिवंक पावलो ना। आणि दिवचलची पीएचसी लाईट गेल्यार चलता मेणवातीचेर। एके वटेन गरमी, दुसरे वटेन फोडटात जळारां। जनरेटर आसा, ऑपरेटर ना। पळयात पेशंट, नर्सी आणि दोतोरांचे हाल। खबर विस्तारान। खासदार श्रीपाद नायकाचे कॅबिनेट मंत्रीपदाचेर मंगळारा दिल्ली नरेंद्र मोदी बरोबर चर्चा जातली। सोमारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आपले दोन्ही खासदारांक घेवन दिल्ली वचपाक भायर सरलो। दुसरे वटेन भाजपा विरोधात सपाटून मार खाल्या उपरांत गोंयचे काँग्रेसीतले आमदार नवो प्रादेशीक पक्ष घडोवपाचो विचार करतात। नवी पार्टी काडपाक बाबूश मोन्सेरातान फुडाकार घेतला। नवो प्रादेशीक पक्ष ही काळाची गरज अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। मंगळारा सकाळी एनडीएची पहिली बसका दिल्ली जावपाची आसा। कॅबिनेट मंत्रीपदां दिवपाचेरूय निर्णय जातले। गोंयच्यान श्रीपाद नायकाक मंत्रीपद मेळचें म्हूण लॉबिंग जातलें। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, खासदार श्रीपाद नायक आनी नरेंद्र सावयकाराक घेवन सोमारा दिल्ली वचपाक गेलो। मंगळारा एनडीएचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री आपल्या दोनूय खासदारांक घेवन मोदीक मेळटलो। श्रीपादाच्या मंत्रीपदाचेर त्या वेळार चर्चा जातली। त्या मिटिंगेक सगळे खासदार येतले आनी आमचो लिडर जो कोण आसा ऑफिशियली ठरयतले। आतां पर्यंत लिडर कोण ते ऑलरेडी ठरलेलेच आसा, पण ते फॉर्मेलिटी म्हणून मोदीक फाल्यां आमचो पार्लमेंटाचो नेतो असो ठरयतले आनी त्या नंतर आमकां क्लेम करपाक फुडें वाटचाल मोकळी जातली। लोकसभा वेंचणुकेंत सपाटून मार खाल्ल्यान विरोधी आमदार काँग्रेसींतल्यान भायर सरून नवो प्रादेशीक पक्ष काडपाचो विचार करतात। बाबूश मोन्सेरातान तशें उलोवन दाखयला। हेर कांय आमदार ताचे बरोबर आसतले अशें तो म्हणटा, मात ताणें तांची नांवां सांगलीं ना। अपक्ष आमदाराचें मत तेच। गोंयांत सध्या नव्या प्रादेशीक पक्षाची गरज आसा अशें तो मान्य करता। मात बाबूश म्हणटा त्या पक्षा बद्दल आपल्याक कांय खबर ना असो ताचो दावो। बाबूश मोन्सेराताचें हें कितें आहा तें हांवें आज आयकलां। हांव हें प्रादेशीक पक्ष करचो अशें म्हूण सदांच पयलींच्यान मताचो, पुणून हें आतां करप काय कितें ताजेर म्हाका जाल्यार देर इज नो युनिटी इन माय, देर इज नो क्लॅरिटी एट ऑल, एंड दिस इज नॉट द टायम टू थिंक अबाउट दीस थिंग्स। आय फील ही इज आयदर टू लेट ऑर वी आर टू अर्ली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी रिपोर्टर दिशांत परब। लोकसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीचे 44 सिटांचे पानिपत सीडब्ल्यूसीन सगळ्यांच्या माथ्यार वाटून घेतला। सीडब्ल्यूसीची सोमारा सांजे दिल्ली बसका जाली। पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधीन जबाबदारी स्वताचेर घेवन राजीनाम्याचो प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी मुखार दवरलो, मात अपेक्षे प्रमाण तो न्हयकारलो। सूत्र सांगतात ते कोतान काँग्रेसी मुखार सध्या पर्यायी फुडारपणाचो प्रस्न आशिल्ल्यान समितीन आवय पुताचे राजीनाम्याचो प्रस्ताव न्हयकारला। काँग्रेसीचे सीडब्ल्यूसी समितीची बसका सोमारा जाली। बसका सांजे 4:30 सुरू जाल्ली, ती बद्द 7 मेरेन चल्ली। बसकेक काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी आनी हेर वरिश्ठ फुडारी आशिल्ले। लोकसभा वेंचणुकेन काँग्रेसीन मार खालो, ताचेर बसकेन बरीच चर्चा जाली। सोनिया आनी राहुल गांधीन राजीनाम्याचो प्रस्ताव समिती मुखार दवरलो, मात पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी प्रस्ताव न्हयकारलो। Both
both of them offered to resign, and offered to resign. They resigned, and the Congress Working Committee rejected it. Rejected it, and what is the reason for why you rejected it, sir? Because we think they are the best leadership we have. And did any of the CWC members offer to resign because of collective responsibility? Don't push. No, I don't think CWC came to it. Came only to there, and everyone then decided that there was no question of the Congress president and the vice president resigning, and it was a collective responsibility of everybody, and that's the way it should be. And the fact that she's taken responsibility and Rahul Gandhi has taken responsibility, what were the reasons for why they said that it was a failure on their part? Well, we haven't gone into the nitty-gritty of everything at the moment, but certainly they said that we are responsible, and we said you're not. It's collective responsibility, and everyone is to blame for that, and it's not on you. And we won't. The Congress feel that the working committee feel that you should be, and unanimously, in fact, told them that they must carry on. CWC खातीर वेंचणूक जाली ना जाल्यार काँग्रेसींतली घराणेशाही बंद जावची ना अशें काँग्रेसीचो फुडारी कमलनाथान म्हणिल्ले. I think we should have a working committee which is elected, and Rahul Gandhi has been saying this for the last 2 years, that we should have a working committee which is elected, and all those who, to protect themselves, oppose this are causing immense damage. I completely agree with Mr. Rahul Gandhi. We should have an elected working committee. Then this culture of people, who are being bestowed with patronage is going to end. Bureau Report, Prudent. तरुण तेजपाल 3 सप्तकां खातीर जेलींतल्यान सुटलो. ताची दुयेंत आवय भायर पडिल्ल्यान सुप्रीम कोर्टान सोमारा तेजपालाक 3 सप्तकांचो अंतरीम जामीन दिलो. तेहलकांतले चलयेचेर बलात्काराचे केशींत फाटले नोव्हेंबरा सावन तेजपाल वास्को सड्यावेले जेलींत आसा. तेजपालाच्या आवयक ब्रेन ट्युमर जाल्लो. आयतारा ती गेली. सोमारा सांजे सांतिनेज मसणभुंयेंत तिचेर निमणे संस्कार जाले. मात जेलींतले सोपस्कार जाता म्हणल्यार तेजपाल आवयक अग्नी दिवंक पावलो ना. तरुण तेजपालाक निमणो अंतरीम जामीन मेळ्ळो. आवय शकुंतला तेजपालाचेर निमणे संस्कार करपा खातीर सुप्रीम कोर्टान तरुण तेजपालाक 3 सप्तकां खातीर अंतरीम जामीन दिला. ब्रेन ट्युमर जाल्ल्यान फाटले कांय म्हयने तिचेर म्हापशा हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसले. आयतारा मयड्याच्या तेजपालाच्या घरा तिका मरण आयलें. तरुण तेजपालाच्या आदोगादान सोमारा सुप्रीम कोर्टान जामिना खातीर अर्ज केलो तेन्ना सुप्रीम कोर्टान ताका जामीन दिलो. सोमारा सांजवेळार शकुंतला तेजपालाच्या कुडीचेर सांतिनेज मसणभुंयेन निमणे संस्कार केले. मात तंत्रीक कारणांक लागून तेजपालाक सडा कादयेंतल्यान वेळार सोडप शक्य जावंक नाशिल्ल्यान तो सांतिनेज पावचे पयलींच ताच्या आवयचेर निमणे संस्कार केले. सहकारी पत्रकाराचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान तेजपालाक 30 नोव्हेंबर 2013 ह्या दिसा गोंय पुलिसांनी अटक केल्ली. फाटले 5.5 म्हयने तेजपाल कादयेन आसा. हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या आपणाल्या आवयक मेळपाक कोर्टान तेजपालाक 2 फावट मान्यताय दिल्ली. सड्यातल्या कादयेन आशिल्ल्या तेजपालाक आवयच्या कुडीर निमणे संस्कार करपाक 3 सप्तकां खातीर जामीन दिला. इतलेंय करून तरुण तेजपाल निमण्या संस्काराक पावलो ना अशी खंत ताच्या बापायन उक्तायली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.